दिवचल ट्रक संघटनेची वेदांता खण कंपनी तसेच दिवचल आणि मयेच्या दोनूय आमदारांबरोबर ट्रक येरादारी खातीर बसका जाली। ह्या बसकेन परतून थळाव्या ट्रक संघटनेमार्फत खण मालाची येरादारी करपाचे थारायले। कांय दिसां पयलीं पिळगांव गांवांत खनिज येरादारी खेतान मालकीच्या खाजगी ट्रान्सपोर्टाक दिल्ली म्हूण थळाव्या ट्रकवाल्यांक लुकसाण जाल्ले। तांच्यांनी हाचो विरोधय केल्लो। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। तुम्ही गाडये सुरू करताल्यात आफ्टर मिनिट्स ऑफ मिटींग। म्हणजे तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा, हांव कंपनीकय क्लियर कट सांगला, जे धंदे आमच्या लोकल्सा कडेन जातात तो धंदो भायर खंयच कोणाक दिवपाचो ना। दुसरे असे कितकेशेच आमचे ट्रक ओनर आसत, आता 184 अजून थोड्यांचे ट्रक लावपाक येतात, म्हज्या कडेन येतात, आमदारा कडेन वतात, सतीशा कडेन वतात, तांकां घेवपाचे आणि हांचे सगळ्यांचो जरी भरून धंदो उरलो जाल्यार मागीर फुडें कितें जाल्यार तांची कंपनी सदांच कितें असतात ते भायले आमी कित्याक लायले म्हणटात ते व्हडले गाडये म्हणून। सो नेक्स्ट जेन्ना घेतना तुमी ते घेवपाचे व्हडले गाडये घेवपाचे, तुमचें असोसिएशन आसा। तुमी तांकां आमी सांगला तुमी सगळो तुमचो बंद करा, तुमी जाता तितले काम त्यांचे मॅक्झिमम करा। तुम्ही 10 दिसांनी अशें प्रूव करून दाखोवंक जाय की तुम्ही सगळे जाण काम हे हँडल करता। सो त्याच्यामुळे तांकां दुसऱ्यांक आनी एंट्री ना जाल्यार कितें जातलें, ते बॅकलॉग दाखयतले। एक लक्षात दवरात, इश्यू कितें आसलो, रिजेक्शन माल ते दुसरी कंपनी कोण तरी ट्रान्सपोर्ट करतले। आमी कितें सांगलो, तो रिजेक्शन माल आमचे लोक करतले, कित्याक आमच्या लोकांक कमी ट्रीप आणि रिजेक्शन माल हे करपाक तुमकां टायम लिमिट सुद्दां एक्स्ट्रा आसा, कायद्या प्रमाणे आसा। ओर तुमकां ट्रान्सपोर्ट करपाक रातचे करूं शकना, हे आसा। सो थोड्यो गोष्टी ते लक्षात दवरात। तुम्ही TOA आणि कंपनी कडसून तुमचें टायम टेबल घाला, तांचें सगळें काम करा। म्हणून जेन्ना आमच्या सगळ्या ट्रक मालकांच्या लक्षात येयलें की आमचो जो रूट जर असो जर आमी जर हें केलो, तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन केलो जाल्यार आयज एक 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 करून आमचे रूट म्हणटा ते कॅप्चर करतले आसले हेचेर। आनी हो जेन्ना निदर्शनाक येयलो तेन्ना इमिजिएटली आमचो स्टेप आमी घेतलो की बाबा आमी ताबडतोब म्हणटा ते हे बाबा आमचो ट्रान्सपोर्टेशन आमचो बंद केलो आणि कंपनीक लेटर दिलें आमचे हेचेर म्हणून की जर तर आमचे हेवी ड्युटी गाडयो ज्यो भायल्या स्ट्रेंजर पर्सनांच्यो ज्यो घातलेल्यो आसा पळय हांगासर कित्याक जेन्ना मायन बंद पडली तेन्ना सफररूय आमीच, जेन्ना मायन चालू जावपा खातीर हें करपाक केलं तेन्ना एफर्ट्सूय सगळे आमचेच बिचोलकारांनी सगळे मयाकारांनी घातले, सगळ्यांनी घातले आमचे हेचेर। आनी आतां भलतोच मनीस येवन जर थंयसर आमच्या रुटाचेर जर ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागलो आनी आमचो जर धंदोच जर बसपाक लागलो, तेका लागून हो आमचो एक आमी विशय घेतलेलो आसलो तेजेर की बाबा ते मायन तेजें ट्रान्सपोर्टेशन बंद करून आमचो विशय प्रामुख्याने आमचो सोडोवपाक जाय। सोंसल्या शिवाय म्हणटा ते आपले इत्तीच साध्य करपाक म्हणटा ते शक्य ना म्हणून तेन्ना तुमी सुद्दां ह्या हितून सहकार्य आमकां सगळो सहकार्य केलो। तेका लागून दोनूय आमदारांनी आमकां सहकार्य कित्याक केलो की तुमी फॉर्म आसले म्हणून तेजेर तुमी जर धडमळीत असले जाल्यार ते काय करूंक शकनासले, आमी काय करूंक शकनासले। म्हणजे हेका लागून हांव पयलीं परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे म्हणटा ते मनपूर्वक आभार मानता। ह्या तिनूय पॉयंटावरसून जे काम चालू आसलें तितूनसून बॉटमाचें काम सोंपलेलें आसा, म्हणून थंयसर आनीक रिजेक्शनाक स्कोप ना। जे पिटान घालपाक जाय ते त्या कंपनीचे स्वताच्यो गाडयो आहा न्हू ते घालतले। आनी हायर ट्रक जे आसा ते 3-4 बॉटमासून हे रिजेक्शन व्हरोन 1 टॉपाचेर घालपाक जाय। हें काम आमच्या गाडयांक दिल्लें आसा तेंच्यांनी। आतां जे तेंच्यांनी त्या दिसा जे प्रयत्न केल्लो की हे खेतान कंपनीचे गाडयो 12 टायराच्यो गाडयो ल्हान तेंच्यांनी तो रिजेक्शन जे 1 टॉपाचेर घालपाचें केल्लें, हें काम आमी तेंचें स्टॉप केलां आनी हें काम आमच्या कंपनीच्या आमच्या हायर ट्रकांक दिवचें अशें तेंच्यांनी एग्री केल्लें आसा। आतां तेंच्यांनी सुद्दां अशी एक खंत व्यक्त केल्ली आसा की आमचे जे 184 गाडयो आसा ह्या 184 गाडयां कडेन तेंचें प्रोडक्शन म्हणजे जो फायनल ओर आहा, फिनीश ओर तो आनी हे रिजेक्शन आमच्या कडेन मॅनेज जावचें ना अशी तेंची खंत आहा। म्हूण आमी तांकां दोनूय आमदारांनी एक विनंती केल्ली आहा, रिक्वेस्ट सांगलेलें आहा की तुमी 10 दीस आमकां हें काम करपाक आमच्या संदी दिया आमच्या लोकांक। हे दोनूय जर मॅनेज जाता म्हणजे फायनल फिनीश ओवर आनी हे रिजेक्शन हे दोनूय कामां जर आमच्या मनशां कडेन जाता जाल्यार आमी मॅनेजमेंट सगळें पळोवया। दिसाच्या दिसा हेजें इव्हॅल्युएशन जातलें, कोण खंय फाटीं उरता म्हणजे जर काम फाटीं उरलें जाल्यार हेजो प्रत्येक दिसाचो एक रिकॉर्ड तयार जातलो आनी एसेसमेंट 10 दिसांनी करतले।
आमच्याकडे ह्या काम जर मॅनेज करपाक जमोंक ना जाल्यार आमी परत 10 दिसांनी बसतले आनी मागीर तेजेर दुसरो निर्णय जातो. म्हण तोच पर्यंत जे हाय ट्रक तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टाचे लायल्ले ते आमी तांकां सांगल्यार तुमी 10 दीस बंद दवरा, कंप्लीट बंद दवरा. तांकां आनी दुसरे कडेन सुद्दां खंय काम दिवचें न्हू. आनी आमचे हें जें काम आहा तेंच्यांनी एडिशनल जें काम दिलां आतां हें काम आमकां मॅनेज करपाक संद मेळिल्ली आहा. हे दोनूय कामां जीं आसा आमचो वोट ट्रान्सपोर्ट करून सामाजेर व्हरप आनी हें रिजेक्शन मॅनेज करप, हे दोनूय कामां आमचे कडेन मॅनेज करपाक लागून तेंच्या कडसून आमी ऑपॉर्च्युनिटी मागल्या आनी 10 दीस आमकां तेंच्यांनी टायम दिल्लो